हांगेल स्वाम्यांनी तुलकी देवळांत हांगा करतानी आराट इत्यादी सगळे मस्त देवळांत नेरे हे नेरे कोरका आमी चांद्रमान मस्त चेंज केले नस कळ्ळां कसन की तेट्टी जाव न्हू जाल्लें आमी आतां संकल्पनी करचें आसा बडमामान संकल्प हें सगळें येतना चिंगे मासू तें येतना श्रावण भाद्रपद पुरा आमकां नेव मास केदाणा उमास जाल्यार हरदूसा तांकां संक्रमण जाल्यार हरदूसा हे आमगेल रीत आमी ती सांगिना म्हळ्यार आतां कळ्ळां आमी कोण खंयची रीती आमगेलो संप्रदाय खंयचो तशी संन्यासींक संस्कृतान एक म्हणणी आसा एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम तर्कांत एक येता एक उल्लोमचन एक आनी येता खंय एक उल्लोमचन विशयां ताका संबंद जावन अशें येता देवान मनशाक कितलो अनुग्रह केला एक सान प्रायर दुखून आशिल्लो एक विशय म्हांतार जालो प्राय जाली ताकूड घास आसता विसरताय ना म्हणून सांगना ती ते वेग देवाल सौभाग्य दिलो वोर म्हणून सांगयात पळया कितलो विशय तो मात्यांत आसता कितें गेले खंयचे एक मनशाक हागेल मात्यांत उत्तल विशय आस म्हूण सांगू जाता देवा नंतर देवाल व्हड एक नेचर म्हूण सांगच्या बरो ती कशी तें कितलो व्हड सायकाट्रिस्ट आसचो ताका काय काडूं जायना सगळो विशय आसता की वासना म्हूण हे जन्मांतून न्हय पूर्व जन्मांतून सप्पन आसा कशी पडटा तें सप्पन आज वरान कोणाक सांगू जाय न्ही आमगेल्या शास्त्रांत सांगलां संदेर सृष्टी राही ओम देवाल व्हड एक दय खंय देवाचेर भक्ती आमची आसले एक मार्ग खंय खंयचो म्हळ्यार स्वप्न देवान तुमचें तें स्वप्न फटी न्हय सत्यच भक्त्यर्थम भगवन महिमोक्ती तृतीय ब्रह्मसूत्रांत तृतीयाध्याय म्हणून 4 अध्याय तंतू तृतीयाध्याय तृतीय पाद नंतू शुरवेक देवान सांगचे देवाचेर भक्ती आमची आखे सृष्टी हे खंयचे स्वप्न करचें देवान संदेर सृष्टी राही ओम संध्या कालार सृष्टी सांगिले आखी एक मनशाक 4 अवस्था खंय पा जाग्रत सुषुप्ती आनी स्वप्न मागीर मोक्ष ते आसूं कशी तें संध्या कालारी सुषुप्ती मला चांग न्हीद पडचें मागीर जागृत तंतू जागृतय नाही सुषुप्ती नाही तंतू मध्य आसूच काही स्वप्न देव इति करता म्हळ्यार एक वासना पूर्वजन्मांत केल्लेलें कर्माचें आसता वासना ते काणू आगूड घास करता खंय ताळ्यान धरता खंय स्वप्न खंय आमचें म्हळ्यार हे मन ताळ्यांत येयलेले वेळार मन रुपाक दाखोवन देव सृश्टी करून दाखयता थळलिंगूच्या पुरय आकाशार उबून वता कोण उबून गेल्या पूर्वजन्मान पक्षी तें की आशिल्लो खंय यो तो पक्षी आशिल्लें ते वासना तातूंत भरता खंय आनी दाखयत खंय इत्या हे सर्व काय नाही तुमगेचेर भक्ती यो वासना इत्या एकचेर डोसिने 4 वर्ष आमी पेपरार वाचिल्लें आसा ताका टेस्ट केलें आसा कोणेंय कसलेंय शिकयनी संस्कृत व्याकरण भाष्य म्हणून आसा कसलेंय शिकयनी व्याकरण सूत्र आसा कोणेंय शिकयनी पाणिनीय तेंचेर डो सांगता खंय कोणेंय सांगून तिणें कळ्ळां कोणेंय शिकयनी तेचेर डो हांकां तिरुपती विश्वविद्यालयान संस्कृत हाडला खंय चेडूंक खेळतच खंय तें हें पळयलेलें मनशान सांगीन आमगेली खेळतस चेडू न्हू स्टेजांत
निमगेन खंय वृद्धिरादेश म्हण हे खंयचें सूत्र हे सांगता खंय एका अध्यायाचें न्हू एका पादाचें एका सूत्र कोणेय सांगा न्ही ती कशी वासना देवान व्हड सृश्टी पळया देवाल कितलो व्हड महत्व म्हूण देवाचेर भक्ती आमचे खातीर ते देवान उतलेस केलो हे जन्मा मात्र नाही पूर्वजन्मा जाल्यार देव मात्यांत आसता दवरता ते दुखून देवाल व्हड एक दय खंय ती ते दुखून देवाचेर भक्ती हाडी ते दुखून एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम संन्यासींक कसन करता पुरा जना चांद्रमानान दोनी मास कशी पक्षाक मास म्हणले की नाही तशी चार पक्षू दोन मास कृष्ण पक्षू शुक्ल पक्षू तशी दोन मास भितर संन्यासीनी येत्या पक्षावय मासा है स्मृते तांणी मृतिका विसर्जन करतात इत्या संन्यासीन करचें फुडें काळाक आतां म्हण की नाही भोमचें त्यावेळी एक किडींक क्रिमी किडांक कसनेची तांणी निमित्त कसने बाद जमचानच असं संकल्पांत येता तें मृतिका पूजन करचें आमी करता ती थंय बरी कोर न्हू ताका कांय संहार जमचानच आनीक चांग जाम काम ते खातीर हें करचें चातुर्मासू